नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. शारा परस गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगे हुशार. गांवांतल्या 80% शाळांचे निकाल 100%. निमाणे कडेन कारमोणच्या भलायकी केंद्राक मेळ्ळो अधिकारी. हेर भलायकी केंद्राक सुरू करपा खातीर करतले फाट पुरवण, सांगता बेन्झीवेगस. शाळा सुरू जातल्यो पूण विद्यार्थी मात अजूनय पुस्तकां विणे. पुस्तकां मेळनाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांची अडचण. पेडणेच्या हादमाग विणकाम केंद्रांत सरकारी मजतीची अपेक्षा. सरकारी मानधनाचो प्रश्न अजूनय जालो ना सुटावो. मोपा विमानतळाचेर पेडणेकारांक दितले 80% नोकऱ्यो. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचे आस्वासन. आनी परतून तकल्यो वयर काडपाक लागला कोरोना. मास्क आनी सामाजीक अंतर सारकेल्या गजालींचो लोकांक पडपाक लागला विसर. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. दर वर्सा प्रमाण अंदू लेखीत शालांत परीक्षेच्यो निकाल 92% वयर लागला. शारांतल्या शाळा परस अंदू गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यालयांची कामगिरी बरी जाल्या. विद्यालयांच्या 100% निकालाचो विचार केलो जाल्यार 80% विद्यालयां गांवगिऱ्या वाठारांतलीं आसात. अंदू सरकारी आनी अनुदानीत मेळून 118 विद्यालयांचो निकाल 100% लागला. हातूंतलीं 95 विद्यालयां ही गांवगिऱ्या वाठारांतलीं आसात. गांवगिऱ्या वाठारांतले विद्यार्थी IIT, पिट्स पिलांनी सारक्या संस्थांनी प्रवेश मेळोवपाक लागल्यात. अंदूच्या 10वेच्या निकालाचेर नदर मारली जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी तुळेन समाधानकारक जाल्या. April 2022, Health Director Dr. Gita आमगे बाणाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हाडलेली. भलायकी खात्यान कारमोणांव उपभलायकी केंद्रांत पुराय वेळा खातीर भलायकी अधिकारी दवरपाचें मान्य केल्ल्याची म्हायती बाणावलेचो आमदार बेन्झीवेगसान दिली. तशेंच हें भलायकी केंद्र लोकां खातीर सोमार ते शुक्रार उक्तें आसतलें. आनी होमिओपॅथी दोतोर म्हयन्यांतल्यान एकदां येतलो आनी आयुर्वेदीक दोतोर हाडपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचें वेन्झी सांगता. लोकांच्या भलायकेक प्राधान्य दिवन हेर भलायकी केंद्रां सुरू करपाक प्राधान्य दितले अशें वेन्झीन सांगलें. 26 April 2022, Health Director Dr. Gita आमगे बाणाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हाडलेली. आमी एक मिटींग केलोली टू अपग्रेड दी हेल्थ सर्विसीस. फ्रॉम देन तेज फाटल्यान वी हॅड गॉट सेवरल डिस्कशन्स विथ दी Honorable HM Vishwajit Rane, आणि last week we speeded up the entire process by having a meeting with Dr. Nixon Martins Fernandez, who is the medical officer at Chinchini PHC, Dr. Lona Fernandez, health officer at PHC Consolum. And finally, the first step for improvement towards our health services in Benaulim constituency we have achieved from today, which we are going to start. Carmona Sub Health Center जो आहा थिंगा आयजसून सद्दां एक मेडिकल ऑफिसर आसतलो. द फर्स्ट स्टेप हेल्थाक आमी पुश करून हो डॉक्टर आमी पळय सुद्दां हाडलो थिंगा आनी द डॉक्टर इज गोइंग टू बी देर एवरी डे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट ऑन एवरी थर्ड थर्सडे, म्हयन्याक जो तिसरो थर्सडे आसता, होमिओपॅथीक डॉक्टर विजीट करतलो. आयुर्वेदीक डॉक्टर हाडपाचो आमगेलो प्लॅन आहा.
प्रोबेबली बाय दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ आयुर्वेदिक डॉक्टराकूय हाडपाचो आमी अचीव करतले. कोरोना महामारीक लागून बंद आशिल्ल्यो शाळा 2 वर्सां उपरांत एकदांच्यो सोमारच्यान सुरू जाल्यो. शाळा सुरू जाल्यो तरी अजून बाजारांत चडशा येत्याची पाठ्यपुस्तकां उपलब्ध नात. एके वटेन दिवचले शालेय साहित्याची खरेदी नेटान चालू आसा, मात पाठ्यपुस्तकां मेळनाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांची अडचण जाल्या. पाठ्यपुस्तकां उपलब्ध नाशिल्ल्यान विद्यार्थी आनी पालक नाराजी उक्तायतात. सरकारान विद्यार्थ्याची शाळेची पुस्तकां बेगोबेग उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी पुस्तक विक्रेते प्रकाश शिरोडकारान केल्या. यंदा मागणी साहित्याक बरी आसा, त्या प्रमाणे म्हाल अवेलेबल तसो ना, कारण 2 वर्सां कोविडान फॅक्टरी किंवा इतर दळणवळण चालू नासल्या कारणान कळ्ळें म्हाल बाजाराक तसो ना. तशेंच गव्हर्मेंटाची टेक्स्ट बूक अवेलेबल नासल्यार मार्केट खूब थंड आसा. ती पुस्तकां वेळेचे वेळेर आमकां दिवची अशी पेरंटाची आनी स्टुडंटांची मागणी आसा. पण गव्हर्मेंटा कडेन ती अवेलेबल नासल्या कारणान बाजाराक मंदी आहा आनी आमकां दुकानदारांक खूब 2 वर्सां जालीं अशे त्रास जाले की कोविडान खूब त्रास केले आनी आत्तां सुरू जाल्या पूण गव्हर्मेंट पुस्तकां ना. ती तेणें वेळेच्यो वेळ आत्तांचे आतां 2 दीस जाले तरी पुस्तकां बाजाराक ना. तरी शक्यतो इतले बेगीन ती पुस्तकां स्टुडंटांक दिवची अशी हांव सरकार कडेन मागणी करतां. पेडणे वाठारांत हातमाग विणकाम करपाची 5 केंद्रां आसात. सुमार 20 बायलांनी प्रशिक्षण घेवन ह्या केंद्रांत काम करतात. 6 म्हयने प्रशिक्षण घेतले उपरांत ह्या बायलांक 750 रुपया मानधन दितले अशें उतर सरकारान दिल्लें. पूण तें उतर आयज मेरेन पुराय जावंक ना अशें हातमाग विणकाम करपी बायलांनी सांगलें. फकत आदेसभर काम करून म्हयन्याक ह्या बायलांक 750 रुपया दिवपाचें थारायल्लें, पूण हातान हें मानधन मेळ्ळें ना अशें विणकाम करपी बायलांनी सांगलें. सरकारान ह्या बायलांक कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीन कामाचेर दवरचे अशी मागणी बायलांनी केल्या. सहा महिन्याची ट्रेनिंग असतं सर. 6 महिने झाल्या उपरांत आता गव्हर्नमेंटान काहीतरी विचार करपाचो न्हू. जाता म्हणजे थोडी थोडी जाता ना न्हू. हातमागाचेर काम आमी करतात न्हू, ते जाता. ट्रेनिंग घेतना आतां आमी डिसेंबरात जॉईन जाली न्हू, तर डिसेंबरच्यान आमकां दिता म्हटलेले, अजून काय त्यांनी दिवंक ना. पण ट्रेनिंग म्हणून 750 रुपया म्हणून सांगलेले आमकां. माझी एक विनंती आसा की हे काय 750 म्हणजे इल्लेशेच जाता न्हू. म्हणजे गव्हर्नमेंटान तो विचार करपाचो आनी हाबडे येता 1 वाजता आमी जाता. डेली वेजीस तरी आमकां ऑर्डर काडूकच जायना. आतां 6 म्हयन्याची आमकां ट्रेनिंग आसा, ती जाली का फुडें आतां ट्रेनिंग ऑर्डर काडटले तेन्ना आमकां स्टायफंड मेळटलो. नाल्यार आमकां तेंच्यांनी कितें जाल्यार तुमी कंटिन्यूअन विणा सर. तेणूय केल्लेलो, पण ते म्हणटा तशें जायना म्हणटा सराक आमच्या बुगडे सराक म्हणटा तशें फिक्स करपाक जायना. मागीर आमकां कितें केलें तेंच्यांनी सेंटरां ओपन करून दिली, थंय तुमी ट्रेनिंग दिवपाची म्हणून. मोपा विमानतळ 1 सप्टेंबरा सावन कार्यरत जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मोपा विमानतळाचे 98% काम पुराय जाला, जाल्यार 15 ते 30 जुलय मेरेन विमानतळाचे सगळे काम पुराय जातले. विमानतळाचेर सध्या टेस्टिंग सर्टिफिकेशनाचे काम सुरू जाला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी ह्या विमानतळाचे उक्तावण करतले अशें तांणी सांगलें. 30 ऑगस्ट हाज्यामध्ये केन्ना तरी डेट फायनलायज डिपेंड्स अपॉन द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. डेट फायनलायज जाली काय इनॉग्रेशन. किती पर्सेंट काम जाला आता किती? इट इज ऑलमोस्ट 98% काम जे आसा फक्त तेजे टेस्टिंग आनी हे जे आसा पळय लँडिंग परत फ्लाय हेजे टेस्ट करपाचे जे उरल्या तेचे सर्टिफिकेशन्स हे काम उरला. ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जुलय दे विल डू द सर्टिफिकेशन फॉर द
लँडिंग आनी टेस्टिंग सप्टेंबराक तुमी म्हटलां न्हू ऑफकोर्स ताज्या पयलीं टेस्टिंग आनी लँडिंग सुरवात जातली फ्लायट लँड जावप आनी फ्लाय जावप हे ताज्याय पयलीं जातले 1 सप्टेंबरांतल्यान ऑफिशियली एअरपोर्ट सुरू करपाची तांची तयारी आसा गोंयान परतून कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडपाक लागला सोमारा आनी मंगळारच्या 24 वरांत 30 नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात 523 चाचण्या उपरांत 30 नवे दुयेंतींची नोंद जाल्या जाल्यार सक्रीय कोरोना दुयेंतीचो आंकडो 274चेर पावला गोंयान कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण नियंत्रणांत आयले उपरांत सरकारान ल्हव कोरोना निर्बंध सदळ केल्ले आतां सगळे अर्थीक वेव्हार सुरू आसात लोकांक आतां मास्क समाजीक अंतर सॅनिटायझराचो वापर करप सारक्या गजालींचो विसर पडपाक लागला मात आतां परतून कोरोना दुयेंती मेळपाक लागिल्ल्यान लोकांनी मास्क समाजीक अंतर पाळप गरजेचें सध्या गोंयान पर्यटकांची संख्या वाडल्या ते खातीर पर्यटकां सयत थळाव्यांनी कोरोना नेम पाळपाक जाय हालींसरा गोंयांत गुन्यांव बऱ्याच प्रमाणांत वाडल्यात चोरी रेप बेकायदेशीर धंदो चलोवप हें जशें दिसपट्टे खेळ जाल्यात हातूंत थळाव्यांक बरोच त्रास जाला मात आतां गोंयांत येवपी पर्यटकांचेरूय हाचो वायट परिणाम जाता हालींच एक पर्यटन बायलेचेर बलात्कार जावपाची घडणूक घडली ही घडणूक स्वीट लेक हरमला घडल्या भोवडेक आयिल्ले कडेन बायलेक मडभात दिता म्हूण सांगून जोएल डिसोजा ह्या 22 वर्साच्या थळाव्या युवकान तिचो बलात्कार केलो पिडीत बायलेन त्या युवका आड पुलिशेन कागाळ नोंद केली त्या उपरांत ताका पुलिशेन अटक केली गोंयान कोण पर्यटक भोवडी करपाक येतात तांच्यांनी फकत लायसन्स आशिल्ल्या पार्लरांनी वचचें आनी कोण ह्या सुविधा फुकट वा बेकायदेशीर पद्दतीन दिता आसत जाल्यार 112 वा 100 ह्या संपर्क क्रमांकाचेर कळोवचें ताचेर पुलीस रोखडेच एक्शन घेतले अशें पुलीस अधिकाऱ्यान सांगलें Accused in this case in a place called Arambol at the Sweetwater Lake. The lady mentioned that she had gone there for a swim and this person who is the accused had offered to give her a mud bath. She had agreed to it and while giving the mud bath, the person had molested this lady. So taking cognizance of the complaint, we have registered an offence of rape, also been added. And we have arrested the accused in the case. He has been identified as Joel D'Souza. He's 22 years old and he's from the same area where the incident had occurred. And if they notice any kind of person who is offering services and who's not authorized to offer those services or who's acting as a guide for any establishment, to please report these activities on 112 or 100 to Goa Police. We will take strict and instant action. In a previous case in Pernem, a series of thefts had happened in places where foreigners were staying. Those theft cases, and we recovered 25 lakh rupees worth of laptops, electronic items, cameras and everything, and they have all been returned to those tourists. मंगळारा सकाळी थिये माडेलान व्हॅन आनी टू व्हीलर ह्या दोन गाडयांचो भिरांकूळ अपघात जालो टू व्हीलरेन व्हॅनीक नेटान धक्को दिल्ल्यान टू व्हीलर चलोवपी सुविधा सावंत हे 38 वर्सां पिरायेचे बायलेक आगताक मरण आयलें ही बायल साळगांव वाठारांत रावताली थिये पुलीस स्टेशनान फुडलो तपास सुरू केला पेडणे म्हालान नव्यान बांदिल्ल्या 13व्या आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाचेर फकत पेडणे म्हालांतल्या थळाव्या लोकांक 80% रोजगार उपलब्ध करून दितले अशें आस्वासन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें तशेंच मोपा विमानतळ बांदपा खातीर ज्या शेतकारांच्यो जमनी गेल्यात तांकां प्राधान्य दिवन नोकऱ्यो दितले आनी पेडण्यांतल्या लोकांक 80% रोजगारी संद उपलब्ध करून दितले अशें श्रीपाद नायक सांगता ऑलरेडी जवळ 80% फॉर्म्युला ऑलरेडी तुम्ही जाणात आम्ही माझे आयुष्य हितून ह्या इन्स्टिट्यूशनान हांवें क्लॉज घालून घेतला आणि हांव मुख्यमंत्र्याकडे ह्या संदर्भात चर्चा केल्या आणि म्हटलं की जवळ 80%च्या आसपास लोक जे आहा त्यो लोकल हांकां पेडणे तालुक्याक आणि जे कोण आहा त्या गोंया भितरले हांकां जे कोण हांगा मेळना ते गोंयांतले घेतले अशें करून 80% हे आसतलेच नोकऱ्यो आसतल्यो अशें तांणी म्हटलं आसा आणि ते आमी इम्प्लिमेंट करतले सड्यार मोडिल्ल्या अवस्थेन आशिल्ल्या किल्ल्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुख्यमंत्र्यांकडेन केल्या
ह्या किल्ल्या वयल्यान पुराय अरबी दर्याची सोबीतकाय दिसता. तशेंच ह्या किल्ल्यान आशिल्ल्यो 2 गुफा लागींच आशिल्ल्या 2 ल्हान किल्ल्या कडेन व्हरता अश्यो पुर्वजां कडल्यान काणयो आयकिल्ल्याचे संकल्प सांगता. ह्या किल्ल्याची दुरुस्ती करून हो गुफा लोकां खातीर उक्तो केल्या जाल्यार ह्यो किल्लो बऱ्यापैकी पर्यटन थळ जावं येता आनी मुरगांवच्या लोकांक रोजगाराची संद आनी तालुक्याच्या अर्थवेवस्थेक चालना दिवं येता अशें संकल्प आमोणकाराचें म्हटलें. सोमारा मुरगांवां जाल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 21 फुटी पुतळ्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक उपरांत तो उलयतालो. तशेंच आमच्या मुर्मगोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्या भागात एक असो इतिहासीक किल्लो आसा आनी त्या किल्ल्या भितर एक भुयार आसा व्हडलें. ती एक हिस्ट्री आसा त्या भुयाराची. ती भुयार डायरेक्टली एक फोर्ट आसा, 2 किल्ले आसा श्यामबाटार धाकटेचे, ते किल्ले कडेन पर्यंत पावताले म्हणून अशें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो हांवें आयज सीएमाक रिक्वेस्ट केलेलें आसा की तेंचें रिस्टोरेशन जावचें म्हणून त्या फोर्टाचें. आनी मेन म्हटल्यार ते आमचे एनपीटीन जो किल्ल्याचो भाग आसा पळय तो सगळो तेंच्यांनी अडप केलेलो आसा आनी आमकां लोकांक थंय किल्ल्या कडेन वयपाक वाट ना. गाडी घेवन वयता जाल्यार गाडी सुटना. सो तेंच्यांनी सगळे ते आपल्या अंडर ताब्यान घेतलेले आसा. सो ते सीएमाक सांगलेलें आसा सो तेचेर लक्ष घालून लोकांक एक बाबा थंय वयपाक वाट जावं आनी तो किल्लो रिस्टोर जावपाची गरज आसा. आनी तेजे जे भुयाराचे इतिहास आसा पळय ते लोकांक सगळ्यांक जाणून जावचें आनी तो एक पॉयंट जावचो, ट्युरिजम पॉयंट जावचो. कित्याक तेजो एकटो मुर्मगांव तालुक्यात तो एकूच किल्लो असल्या कारणान एक ताजो व्यू जो आसा टोटल एरियन सी टोटल पोर्ट दिसता. तो एक बेस्ट ट्युरिजम स्पॉट जावंक शकता. आनी जर तर ट्युरिजम स्पॉट जालो जाल्यार आमच्या सड्याकारांक तशेंच आमच्या मुर्मगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक ताचो खूब फायदो मेळटलो. थंयसर तांकां थोडी आमदनी जातली, एक 4 पयशे तांकां मेळोंक शकता. सो हेच्या लागून आयज हांवें हांगा उलोवप केल्लेलें आसा आनी आश्वासन दिल्लेलें आसा चीफ मिनिस्टरान. एक कमिटीच्या अंडर ताणें आमकां सांगलेलें आसा की बाबा हे आमी करून घेवया म्हणून. कोंकणी भास उदरगतीची पावलां मारीत मुखार सरता. आपल्या वाटेन येवपी आडमेळी माटीत कोंकणी भास साहित्याच्या मळार जैत मेळयता. कोंकणी भास आतां गुगल ट्रान्सलेटाचेरूय पावल्या. ज्ञानपीठ सारकिल्या पुरस्कारांनी सन्मानीत जाल्या. ऑनलायन मळार कोंकणी भास ही क्रांतिकारी पावलां उबारता आसतनाच कोंकणी खातीर वावुरपी संस्थांची अवस्था मात बाबत जाल्ली दिसता. गोवा कोंकणी अकादमी सरकाराची मात सरकार ताचेर आडनजर करता. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. कोंकणी भाशेची अस्मिताय तिगोवन दवरपा खातीर गोवा कोंकणी अकादमीन जायती म्हत्वाची पावलां उबारिल्ली. मात सध्या ह्या अकादमीची कितें अवतिकाय जाल्या ताचो आमी नियाळ घेतली. 1986 सावन कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर वावुरपी गोवा कोंकणी अकादमीच्या इमारतीची पळयात ही कशी अवतिकाय जाल्या. वणटींक पडिल्ले चिरे, तुटिल्ले पत्रे आनी जळी मळी पडिल्ली ही पुस्तकां. हे पळयत जाल्यार एका नीज गोंयकाराक एका वाटेन काळजान किसरां मारतली जाल्यार दुसऱ्या वाटेन सरकाराचेर तिडकूय मारतली. कारण ही इमारत पळयत जाल्यार ही गोंयच्या राजभाशेची अकादमी कशी मात्तूय दिसना. कोंकणी अकादमीची ही अवतिकाय कित्याक जाल्या हो प्रश्न आमकां पडटा. ही जी गेल्या 3 वर्सां कोवीड सुरू जाले मेरेन आनी सरकारचो इन्कम उत्पन्न हे कमी जाल्या नंतर आमची सगळी ग्रांट येवपा आसा न्ही ती जवळ जवळ 60-70% कमी केली. सीएम जर म्हणटा की आमच्या कोंकणी अकादमीक बरी मदत करतले जाल्यार म्हाका उमेद जाता आनी म्हाका आशावादी आसल्या कारणान म्हाका दिसता की ते मदत मेळटली म्हणून. आनी त्या आशेन हांवें आतां वचून परत सीएमाक मेळपाचें ठरयलां. अकादमींत पुस्तकांच्यो राशी पडल्यात मात अकादमीक धडाचें ग्रंथालय ना आनी तातूंत वावुरपी योग्य कर्मचारी लेगीत ना अशें गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष अरुण साखरदांडे हांणी सांगलें. म्हळ्यार राजभाशेच्या नांवान एकूच सरकारी अकादमी आनी ताचें धड एक ग्रंथालय लेगीत ना. पावसाळो लागीं पाविल्ल्यान आतां 2 वर्सां प्रमाण ही पुस्तकां परत उदकांत फुकतली काय कितें असो प्रश्न पडटा. 1986 नंतर कोंकणी अकादमी जाल्या नंतरूय ते स्टाफ ना आनी घेतिल्ले ना.
आनी गेल्या ह्या 3 वर्साच्या काळान कोविडाच्या कारण आमी सरकारान स्ट्रिक्ट जे एक्सपेंडिचर कमी केला आनी ग्रांट कमी केला तातूंत म्हाका कितें करपाचें उरत ना. आतां तुमी विचार केला असं समजतले की एक 100 लोकांक बसपा सारको आनी पुस्तकां प्रकाशन करपा सारको एक हॉल आमकां आसूंक जाय न्ही, दिवंक जाय न्ही खंय तरी, पूण ते कांय दिल्ली ना. ह्या बिल्डिंगची तुमी अवस्था जर पळयशी तर सगळे कडेन गळटा. आतां ही पुस्तकां आमी दवरल्या पळय हांगा दवरल्या, ताज्या खातीर आरमारी बी आमचे कडेन ना. कोंकणी भाशेच्या विकासा खातीर भाजपा सरकारान राज्यभास खात्याक 12.65 कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पान केल्या. दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेच्या 2022च्या अर्थसंकल्पान अशी घोशणा केल्ली. आमच्या जिणेक आकार दिवपी मातृभाशेंतलो म्हत्वाचो वांटो आसात. आमच्या स्थानीक भाशांचो विकास आनी संवर्धनाच्या खातीर राज्यभाशा खात्याक 12.65 कोटीची भरीव तरतूद हांवें केल्या. कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, दालगदा अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ हांच्या खातीर आवश्यक ती आर्थीक तरतूद केल्या. कोंकणी गोंयच्या लोकांची भास आनी गोंय राज्याचे सर्वांगी उदरगती खातीर तिचो सगळ्या मळांचेर विकास जावप भोव गरजेचें. ह्या तरेचो विचार मुख्यमंत्र्यान जायते खेपेक उक्तायला. मात गोवा कोंकणी अकादमीची ही अवतिकाय पळोवन खरेंच कोंकणी भाशेच्या मळार ही उदरगत जातली काय कितें, आनी ती जातली जाल्यार केन्ना आनी कशी जातली हो प्रश्न पडटा. कोंकणी भास आतां KG to PG मेरेन अभ्यासक्रमांत आसा. कोंकणी भाशेक व्हड नामनेचे पुरस्कार मेळटात, मात गोवा कोंकणी अकादमीची ही अवतिकाय पळोवन आमकां खंत भोगता. गोमंतक TV खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितिना वांगडा हांव प्रणिता रेडकर. ह्या वर्सा 10 दीस पयलीं वाऱ्या सयत मॉन्सून सुरू जातलो हवामान खात्यान अदमास लायिल्लो, पूण हवामान खात्याचो अदमास सारकोच चुकलो. अजून केरळांत लेगीत पावसाचो आवाज ना. फुडल्या 2 दिसांत लेगीत पावस येतलो अशी शक्यताय ना. गोंयच्या विद्यार्थ्याचे गणित, समाज विज्ञान आनी भाशेच्या शिक्षणा भितर राष्ट्रीय सरासरी परस कमी दर्जो आयिल्ल्यान सरकारान हाची गंभीर दखल घेतल्या. हाचेर ताकतिकेन तोडगो काडपा खातीर गोंयच्या शिक्षकांक केंद्रीय नोकरी आचरण कायदो लागू करून परिस्थिती सुदारपाचो यत्न सरकार करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. हाच्या पयलीं शिक्षकांक CCS रुल्स लागनाशिल्ले. हाच्या फुडें शिक्षण खातें विद्यार्थ्याच्या शिक्षणीक उदरगतीचो अनुदानीक आनी बिगर अनुदानीक शाळांचे नेमान अहवाल घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Concern about the reports of the National Achievement Survey report which is in 2021 आणि हाजेर हे करता आसतना it is a very serious thing. Mathsan we are below national average. This is very much concerned. त्याची कारणाय सोदपाचो आमी प्रयत्न केलो, कारण नॅशनल एवरेज इज 32 and we are 30 in 10th standard. In class 8 national average is 36 and we are 32. ताणें सांगलें. In class 5th national average is 44 and we are 39. आणि national average is class 3 is 57 and we are 55. हो फक्त गव्हर्मेंट टीचर, गव्हर्मेंट स्कूल हांकाच दोश दिलो म्हणून जावचो ना, कारण 80% भुरगे हे एडेड स्कुलात शिकता आणि ह्या सगळ्या जाणांक ग्रँट इन एड आणि बाकीचे सगळो सपोर्ट हो गव्हर्मेंट करता. आणि हे जर करता आसत जाल्यार आमकां त्या पद्दतीचे रिजल्ट जाय पडटले. आणि त्या पद्दतीचे रिजल्ट्स जेन्ना हांवें पळयले तेन्ना टीचर शूड बी द फूल टायमर टीचर्स. CC कंडक्ट रूल हे आतां पर्यंत एडेड स्कुलांतल्या टिचरांक लागूच जायना. जेन्ना नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वेचो रिपोर्ट नॅशनल एवरेजच्या पेक्षा कमी येवप हो भुरग्यांच्या नुसार योग्य न्ही. बींग एड्युकेशन मिनिस्टर हे म्हाज्या दृश्टीन आमी हो रिपोर्ट सिरियसली घेतला आणि गव्हर्मेंट हाज्या फुडें जे टीचर रिक्रुटमेंट जातली, गव्हर्मेंट विचार करता की इन फ्युचर टिचर्सां खातीर सुद्दां CC कंडक्ट रूल लागू करप काय कितें. भुरग्यांच्या फ्युचराच्या नुसार आमकां चिंता आसा भुरग्यांच्या फ्युचराची. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आतां रोखडेच खाशेली कार्यावळ म्हटल्यार सडे तोड नायक हें तुमी पळयात. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.